मोगाळ भाव भयणीनो पाप साहेब फ्रांसिसान जुलायसो चवथो आयतार आबा व्हडली मायसो वा आजा आजयेचो आनी मलगडांचो दीस म्हणून पसारला आनी सगळ्या संवसारार हो दीस आचरण करूंक उलो दिला. ह्या वर्सा हो आयतार जुलायच्या 25 तारखेर सांजोकी आनी अन्नाच्या फेस्ताच्या लागींच येता जाल्ल्यान असल्या ह्या फेस्ता दिसा विशेष करून आमच्या मालगड्यांत अभिमान दाखोवंक, आमचो मोग व्यक्त करूंक आनी तांकां आमच्या घरांत विशेष मान करूंक बाबसाहेब उलो दिता. मलगडी मनशां आमची आब आनी व्हडली माय, आजो आनी आजी, दोन जनांगां मदलो एक गांस, आमच्या फाटल्या हळवून गेल्ल्या जनांगांनी आमचे मदलो बांद आनी ताडल्या खाडल्या वावटी मारिफात आमची कुटुंबां बरीं जाल्यान. मलगडी मनशां देवाचें एक वर्तें देणें आनी तशें आसतना तांचो अनुभव, तांचे परिश्रम हें सकड मनान दवरून तांकां आमचे दिनवास पाठोवंक हो एक बरो अवकाश. ह्या बराबर बाबसाहेब ह्या मलगड्यां पासत विशेष तरान मागणें करूंकय उलो दिता, मात्र न्ही तांकां आमचो मोग दाखोवच्याक आनी मोग दाखयल्ल्या वेळार आमकां जावचें बरेंपण दाखोवन दिता. ह्या वक्ता बाबसाहेबान एक प्लेनार वा परिपूर्ण इंडुलजन्सी पसारला. प्रायवंतांनी मलगड्यांनी आपल्या ह्या उतरप्रायेर ह्या आयतारा दिसा मिसाल पात्र घेतल्यार वा पात्र घेवंक असाध्य तर घरा रावनूच टीव्ही, रेडिओ वा इतर खंयच्याय माध्यम मारिफात ह्या दिसांत पात्र घेतल्यार आनी तशेंच एक बरी करणी केल्यार तितले मात्र न्ही हेरांनी एकसुरे आसल्या मलगड्यांची भेट करून तांकां आपलो मोग दाखयल्यार वा तांकां मेळोवंक सरकारी नियमां आडवरतात जाल्यार माध्यम मारिफात तांची भेट करून तांचे थंय आपलो मोग व्यक्त केलो जाल्यार तसल्यांक सर्वांक परिपूर्ण इंडुलजन्स मेळटा, शिक्षेची माफी मेळटा म्हणून बाबसाहेबान सांगलां. तर मोगाच्यानो हो एक बरो अवकाश आमच्या मलगड्यांक आमच्या घरांत एक वर्तें देणें म्हण मानून घेवया, तांचो मोग करया, तांचो मोग व्यक्त करया आनी ती मोगाची मनशां देखून तांचे थंय आशिल्लो आमचो अभिमान आमी दाखोवया. देव आमकां समेस्तांक आमच्या मलगड्या सवें बेसांव दिवं दी. तुमकां समेस्तांक आबा व्हडली मायच्या मलगड्यांच्या जागतीक दिसाचे उल्हास आनी सर बरें हांव तुमकां मागतां.